साकवाळच्या कॉलेज विद्यार्थिनीचेर बलात्काराच्या केशीत पुलिशेचे फॉरेन्सिक टीमीन मिनी बसींतल्यान एकठांय केले बायोलॉजिकल पुरावे. आरोपीचे कर्म स्पष्ट, लमाणीन दिली गुन्ह्याची कबुली. कन्नड महासंघासारख्या संस्थांचेर बंदी हाडात. गोंयांत रेपिस्ट क्रिमिनल वाडले. झोपडपट्ट्यो वडयात. पणजे बलात्काराच्या फाटभुंयेर आरजीची, सरकाराक गोंयच्या कायद्यांची देख. विजयान सभापती पदाचो अपमान केला. माफी मागमेरेन विरोधकांक मेळचो ना. सभापती तेमार. विजय म्हणटा 15 दिसांचे अधिवेशन कर. माफी मागूंक तयार. विरोधक राजभवनार. गँग दुस्मानकायेंतल्यान फातोड्ड्या विजय कुलालाक बडोवपाच्या केशीत उरिल्ले तिगूय आरोपी फातोड्डे पुलिशे मुखार शरण. तिगांक धरिल्ले घडणुके दिसा एकूण 6 जाण भितर. पणजे पुलीस स्टेशन हल्ल्याचे केशीत तपास अधिकारी लोटलीकाराची उलट तपासणी. फायरिंग खंय जाल्ली, तूं खंय आशिल्लो. जखमी हल्लेखोरांची नावां एफआयआरात कित्याक ना. डिफेन्साचे प्रश्न. चीन अमेरिका धरून संवसारीक मळार कोविडाच्यो वाडट्यो केशी लक्षात घेवन केंद्राच्या निर्देशाप्रमाण राज्यांनी मॉक ड्रील. सगळ्या राज्यांच्या हॉस्पिटलांची यंत्रणा अलर्ट मोडार. जीएमसीत ऑक्सिजनाचो उणाव ना. आरोग्य सचिवान कोविडाच्या उपचाराक तयारेचो घेतलो नियाळ. कोविडाची तयारी तपासूंक हॉस्पिटलांनी मॉक ड्रील. गोंयचो डाटा तयार. साकवाळे मेटास्ट्रिप्सा लागसार खून. वेर्णा पुलिसांनी वरा भितर केस केली क्रॅक. थंयच्याच ट्रक ड्रायव्हराक उखल्लो थळायो. म्हणटात ट्रकवाल्यांचो उपद्रव. थंय ट्रक पार्किंगूच नाका. उदकाच्या बिला खातीर जानेरात परत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ऑनलायन. हप्त्यांचो जाय तो पर्याय घेवन अप्लाय करात. मंत्र्याचो डिफॉल्टरांक उलो. दादले मनीस ट्रान्सजेंडरांचे सवंग घेवन मिरामार टुरिस्टांक लुटतात पिटतात म्हूण कागाळी. पुलिसांचे कोम्बिंग ऑपरेशन. दर्यादेगेर काळखाच्या सुवातींनी वच्चे न्ही. पुलिसांचो उलो. देशात कोविडाच्यो नव्यो 157 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 3,500 सकयल. गोंयांत 3 नव्यो केशी. ॲक्टिव्ह कोविड केशी 19. भारत बायोटेकाचे इंट्रानेजल वॉशिन इन्कोवॅक कोविन पोर्टलाचेर मंगळार सावन प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक ₹800 प्लस जीएसटी. सरकाराक ₹325 प्लस जीएसटी प्रमाण पुरवण. भारत बायोटेकाचे इंट्रानेजल वाशीन इन्कोवॅक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी मेळटले ₹1000 आसपास. 18 वर्सां वेल्या बुस्टराचो पर्याय म्हूण घेवंक शकता हे नाकिया वाशीन. 70 पिसुल्ल्या उद्देगीक इस्टेटी लागसार ट्रकाक अपघात. 15 मीटर सकयल देगणात कोसळ्ळो. ड्रायव्हर साल्वार. वाळपय सीएचसीत ॲडमीट. ट्रकाक उजो. गोवा वेल्ला कुठ्ठाळे मजगती हेवी ट्रॅफिक जॅम. नातला नव्या वर्साचे सेलिब्रेशनाक लोकांची टुरिस्टांची गर्दी. नवो पूल उक्तो. पुलाच्या वाठारात वर्दळ वाडली. महाराष्ट्राचो बेळगाव कारवार निपाणी धरून भोंवतणच्या 865 गावांचेर दावो. हे सगळे मराठी भाशीक गाव महाराष्ट्रात आस्पावीत करपा खातीर विधानसभेचो थाराव. जमीन बळकावपाच्या केशीत ओंकार पालयेकाराक म्हापसा जेएमएफसी कोर्टाकडच्यान सशर्त जामीन. एसआयटी मागतली ताची पुलीस कस्टडी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो धाकलो भाव प्रल्हाद मोदी ॲक्सिडेंटात जखमी. कर्नाटकात बायल, चलो आनी सुने बरोबर गेल्लो भोवडेक. मैसूरात ॲक्सिडेंट. सगळ्यांचेर उपचार. दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाच्या महापौर पदा खातीर रेखा गुप्ता बीजेपीची उमेदवार. उपमहापौर पदा खातीर कमल बागडी. ISLात FC गोवाची
एटीके मोहन बागाना आड आज महत्वाची मॅच टॉप 4 पावंक बागानाक हरोवपाचे FC गोवा मुखार आव्हान. सध्या बागान चौथ्या, FC गोवा 5व्या सुवातेर.